मायनिंग पीपल्स फ्रंटान 3 ऑक्टोबराक मायनिंग बेल्टांतल्या 6 तालुक्यांनी बंदाचो उलो मारला। 27 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मायनिंग बेल्टांत गांवागांवांनी कॉर्नर बसका जातल्यो। लोकांचो बंदाक तेंको मागतले। मायनिंगाक नेमकी पावलां उखलची म्हूण गोंयच्या खासदारांक निवेदनां दितले। ते शिवाय संसद अधिवेशना वेळार दिल्ली जंतर मंतराचेर 3 दीस धरण्याचोय प्लान थारला। आणि ते जर कांय जायना अशें जालें जाल्यार 3 ऑक्टोबराक गोवा बंद असो एक आमी निर्णय घेतला। गोवा बंद म्हणजे स्पेसिफिकली जो मायनिंग बेल्ट आसा गोंयचो, ज्या 6 तालुके जे आसा ते 6 तालुक्याचे हे सब बंद पाळटले। आणि तो बंद सक्सेसफूल करपा खातीर फुडल्या 27 तारीख ते 2 तारीख पर्यंत मायनिंग बेल्टान सगळ्या कडेन कॉर्नर मिटींग करतले, पत्रकां वांट्टले। हो एक एज्युकेशनचो पार्ट आसता। जे आमचे धरना कार्यक्रम जो आसा ते 25 तारखेच्यान परत सुरू जातलो। कारण 23 तारीख चतुर्थी सोंपल्या नंतर काय जातो, गणपती पायल्या नंतर जे प्रोसेस आशिल्ली आमी होल्ड केली ती सगळी 25 तारखेच्यान सुरू जातली। टोटल बंद करतले। बसी प्रायवेट बसी जावन येते म्हणले बसीचेर अजून आमी विचार करना, पूण दुकानां आनी आस्थापनां जी आसा ती सगळी बंद करतली त्या बेल्टाचेर। बंदाचो उपायूय फेल केल्यार दिल्ली संसद अधिवेशना वेळार पयले 3 दीस जंतर मंतराचेर हजारभर लोक धरण्याक बसपाचो फ्रंटान प्लान केला। आणि हे सगळे प्रोसेस जर कांयच जायना जाल्यार 3 दीस दिल्ली पार्लमेंट सेशन जेन्ना फर्स्ट 3 डेज ऑफ द पार्लमेंट सेशन रिपोर्ट जेन्ना सुरू जातले तेन्ना एक सादारणपणे हजारभर लोक आमी दिल्ली जंतर मंतराचे धरणा कार्यक्रम 3 दीस कंटिन्यूस करतले। तसं ना कित्याक आमी सेंट्रलाकडे आसा, सो स्टेट गव्हर्मेंटा ना, फक्त स्टेट गव्हर्मेंटान तो परस्यू करपाक आमी इतलें तें वेलिडेशन करता, पिसफुली करीत आसा। कित्याक स्टेट गव्हर्मेंटाक खंय तरी प्रॉमीस दिताले बाबा आमी वेटलँड करतले, त्या प्रमाणे तांचे तशें प्लॅनूय जाल्लो। पूण मदींच आमचो आतांचो सीएम पर्रीकर हेल्थान बरो नासलेल्या कारणान हो विशय मातसो स्लो उरलेलो आसा। सो आमकां एक भंय दिसता आतां कोणीच लिडर ना, पर्रीकरूय आज हेल्था खातीर बरो ना। सो आमचो विशय तसोच तुमी स्लो दवरचो न्ही, तो मातसो मुखार व्हरचो। आनी बेगींतल्या बेगीन हे मायनिंग जे आमकां एश्युरन्स म्हयनोभर पयलीं दिल्ले ते एश्युरन्साच्या जे उतर आमकां दिल्लें ताजे प्रमाणे तुमी तो बेगींतल्या बेगीन करून एमेंड करून बाबा ह्या येता त्या सेशनाक एमेंड करचो आनी कंप्लीट करून आमकां विशय सॉल्व करून दिवचो। आनी हाजे खातीर आमी हे एज्युकेशन आनी इल्लें रिव्यू करपाक सोदता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। गोंयांत फॉर्मेलिनाचें नुस्तें विकता म्हूण एकूय केस मेळिल्ली ना म्हूण गोंय सरकाराचो हायकोर्टा मुखार दावो। 12 जुलयाक मडगांव नुस्त्या मार्केटात टेस्ट केल्ल्या नुस्त्यांत परमिसिबल लिमिटांत फॉर्मेलिन आशिल्लें म्हूण सरकार कोर्टाक सांगता। लोकांक खंय मिडियान भिडसावन घातल्यात। कोर्ट म्हणटा तशें जाल्यार नुस्त्या मार्केटांनी लोकां खातीर फॉर्मेलिन टेस्टिंग किट्स दवरूंक मेळटा जाल्यार पळयात। फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचे इश्यूचो सरकारी कोर्टात निकाल लागना जाल्ल्यान इश्यू हायकोर्टात पावला। एक न्ही, फॉर्मेलिनाचेर 3 जनहितार्थ याचिका। फॉर्मेलिनाचे नुस्त्या विशीं आयिल्ल्या 3 याचिकांचेर मंगळारा हायकोर्टात सुनावणी जाली। ह्या वेळार गोंय सरकारान दावो केलो तो असो: एफडीएन 12 जुलयाक मडगांव नुस्त्या मार्केटात केल्ले नुस्त्यांचे टेस्टिंग। सुरवातीच्या रिपोर्टात नुस्त्यान फॉर्मेलिन आसा म्हूण दिशिल्लें। उपरांत सुदारीत रिपोर्टा प्रमाण फॉर्मेलिन परमिसिबल लिमिटा भितर। दर्याच्या नुस्त्यांत कांय प्रमाणात फॉर्मेलिन आसता, तेंच परमिसिबल लिमीट। मिडियान हो विशय ताणून धरला, ताका लागून लोकांक भंय पडला। एफडीएच्यो नित्याक हजारांवयर टेस्टी, नुस्त्यांत फॉर्मेलिन आसा म्हूण एकूय केस ना। हायकोर्ट म्हणटा लोकांक दिसता तो भंय बेठोच जाल्यार तो भंय काडपाक सरकारान आतां मेरेन कितें केलां? हो भंय काडूंक उपाय कितें करतले काय म्हूण कोर्टाचो प्रश्न। कोणाकूय नुस्त्या विशीं दुबाव आसल्यार ताका हे किट घेवन थंयचे थंय टेस्ट करूंक मेळूंक जाय। मार्केटांनी असले किट्स विकपी टेम्पररी स्टॉल घालूं येता काय म्हूण पळयात म्हूण कोर्टाची सुचोवणी। आप म्हणटा सरकारान सदां भशेन कोर्टान आनी एक यू-टर्न मारलो। The court rightly suggested today that the government should empower the common man to verify for himself or herself whether the fish they are buying is safe or not, and they suggested to the FDA that they should try and keep such kits available for purchase by the common man at different markets in Goa, rather than making the interested person go to one centralized place in Ponda to buy the kit. This I feel is also a temporary solution, and
overall, I think the FDA and the government needs to do a lot more to give confidence to the common man of Goa. मार्केट आणि टेस्टिंग किट्सांचेर सरकाराकडच्यान जाप मागून कोर्टान केस 3 ऑक्टोबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. फोंड्या फोग पळोवंक गेल्ले कडेन 10 वर्साचो भुरगो जखमी जालो. ढवळे वामनेश्वर देवळा लागसार फोग लायताले. अकस्मात तनिश नायकाचे तकलेर रॉकेटाचें जळून उरिल्लें मेटल पडलें. ताका सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेलो. 2 टाके पडले. नित्याचे फोगाचे रॉकेटांनी असले मेटल वापरिनात. असलो प्रकार गांवठी फोगात घडटा. असलो धोकादायक फोग करतल्यांची आतां चवकशी मागतात. फोगाची क्रेज भुरग्यांक तशी जाणट्या नेणट्यांकूय. मात हालीं गांवठी फोग करतना ह्या सुरक्षेच्या गजालींकडेन दुर्लक्ष जाता. फोंड्या हो 10 वर्सांचो तनिश नायक 5 दिसांच्या गणपती विसर्जना वेळार फोग पळयतालो. अकस्मात रॉकेटाच्या पत्र्याचे कॅप त्याच्या तकलेर पडले. उबो रावलो तूं पळोवपाक? गणपती पळोवपाक गेल्लेलो थंय पडले. 2 टाके पडले. कशें पडलें वयल्यान? ती सायड पडली काय ती सायड? ही सायड. उबो रावलेले कडेन ताका तें मार बसलो. ताका कांयच खबर ना. तो अशें पळय ताणें उलवट म्हणून अशें केलें तें रक्त लागलें हाती. सगळें हेजे वयल्यान वचोंक लागलें. ताका आयडी घेवन गेली. 10ची गजाल आसतली. कितें आसतलें 10-11 नाल्या परतो. आतां ड्रेसींग कितें केलां आतां गावे बीन टाके पडल्या ताका. वयल्यान काय कितें म्हणून तें ताका कांयच खबर ना. बशीक तर पडलें तें ताका मागीर ताका पयलीं कांयच खबर ना. रक्त येलें तेन्ना ताका तें कळ्ळें ती बरी पडली ती तीच म्हणून. सामको निलो ताका कांय ना उलोवंकूच येना जालें. तें बेरेल्ल्या भशेन जालें पळय. तनेश आनी ताच्या आजयेन आमकां फोग लायताले ते सुवातेर व्हेले. थंय पळयल्यार असली मेटल कॅपां आशिल्ली कितलीशीच जळकी रॉकेटां. खंयच्यान पडले अशें? वयरसून पडले. म्हाका तें काळखान सारकें दिसना. मागीर तूं हांगसरल्यान मागीर डायरेक्ट घरा गेलो? हय दिदीक सांगलें म्हाज्या. मागीर दिदीन म्हाका घरा व्हेलें. वेल्यान रॉकेटाचे मेटल कवर पडिल्ल्यान तनेशाच्या तकलेक बरोच मार लागला. तकलेक टाके पडल्यात. वेळ बरो म्हूण तितल्यार निभावले. असलो धोकादायक गांवठी फोग करतल्यांचेर कंट्रोल कितें काय म्हूण प्रश्न. काल जालें कितें की आमी गणपती पावपाचे तयारी करताली आनी म्हाजो चेडो तनीश हो फोग लायता तें पळोवपाक गेलो. आतां म्हाजी हातीन ही जी बडी आसा ही फोग जे कोण करता ती तेंचे कडल्यान विकत घेतिल्ली आनी ताका हांगा हे मेटलचे कॅप आसा. हे जे कॅप ते वयर ते तकलेर पडले. ताका स्टिचीस पडले. आमी तशेंच ताका डॉक्टरा कडेन घेवन गेले आयडी हॉस्पिटलान. म्हणटकीर हे आतां हे फोग हे गोंयान गांवठी फोग खंय करता कितें करता ही सरकारान तेजी चवकशी करपाची गरज आसा. आनी फोगाक लागून कितें जावपाक शकता हें आमी पळयतात न्ही. आमकां जशे त्रास जाले हे तशे त्रास आनी कोणाक जावपा न्हय हेजेर सरकारान हें घेवपाची काळजी घेवपाची. 2 टाके पडला आनी मातशे घाव मातसो चड खोल जाल्लो आसा तो. म्हणजे नशीब की इतकेचेरूच निभावलें. ताका मेटल कॅप आसा? ताका हे मेटल कॅप आसा ताका आनी तितून ते दारू शक्यतो तितून दारू भरता आनी तेजेर ते वर वता. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.